उभी पोलिसाचे गुन्हेगार देवांच्या दुश्मनातले बापाचे पुत्राच्या पवित्र आत्म्याचे नावे आम्ही गायन घेऊया. T25 पेज नंबर 61. क्रिस्ताच्या ओकल्या मागा पोविको दुलोबा कालचा जेजूच्या 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 खोतावीन कालचा अकवान मरियेच्या कोण म्हजे काळीज तुझ्या काळजा सारखे जा तू आमचो मोग 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 जा तू आमच्या आत्म्याचे चालू सांभाळले आणि नित्याच्या कालचा जेजूच्या दुलोबा 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 कालचा जेजूच्या खोतावीन कालचा अकवान मरियेच्या कोण म्हजे काळीज तुझ्या कालजा सारखे जा तू आमचो मोग 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 जा तू आमचे आत्म्याचे चालू सांभाळले आणि नित्याच्या कालचा जेजूच्या दुलोबा 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 कालचा जेजूच्या खोतावीन कालचा अकवान मरियेच्या आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुझे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं नमान बरी कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू नमान बरी कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू नमान बरी कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक बाप साहेबाच्या इथे साव बसत आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं नमान बरी कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां आयचे हे मिसाचे भेटेन. आयज आमी सांत आंतोनीची परब करता. तेच बरोबर आयज भोव पवित्र काळजाचे आमी 7वें नोवेन करता. आमची मागणी आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाशीन दवरुया. सांत आंतोनीचे मजतीन आमी देवा लागीं सगल्यो आमच्यो गरजो मुखार मांडुया. किरीत भाशेन आयज आमच्या मागण्यान दवरुया. माला फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. जेनोवी फेर्नांडीस आनी फामील आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायता. देवान तांकां पेकोवणीचो हात लावंक, भोव करून जीं कोण तांची फेरीगान आसात तांकां पेकोवणीचो हात लावंक मागुया. आमची जोणेकल्याची मागणी भोव करून आमच्या घोराब्यान वो आमच्या शेजाऱ्याक जीं कोण बरीं नात तांचे पासत आमी सांत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. किरीत भाशेन आयच्या दिसाक सांत आंतोनीची परब आमी मनयता आसतना मागुया फावो तितली सुरक्षा आमकां सगल्यांक, भोव करून आमच्या गोंयच्या राजाक आनी सगल्या गोंयकारांक फावो तितली सुरक्षा दी म्हूण मागुया. सगल्या वायटांतली, सगल्या वायट प्रकल्पांतली आमकां सुरक्षा दी म्हूण मागुया. आमचे सगळे वडील जे आसात, भोव करून आमचे आत्मीक व धर्मीक वडील आसात, धर्माचे वडील आसात, तांचे पासत मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनीक जें कितें ते शिकयतात तें आपल्या जिवितान घालूंक फावो तितली कृपा दी म्हूण मागुया. आमच्या राजकीय वडिलां पासत मागुया. किरीत भाशेन तांणी देवान जी तांकां जुट्टी दिल्ली आसा ती बरे भाशेन पाडून लोकांच्या बरेपणांत, लोकांच्या हिता पासत तांणी वावरूंक आनी आपणाचेंच फायद्याचें जें आसा, जी आशा आसा, जें आपस्वार्थपण आसा तें कुशीन दवरूंक तांकां फावो तितली कृपा आनी बळ दी म्हूण मागुया. आनी हेर सगली आमची मागणी. भोव करून शेतकामत्यां पासत पावस सुरू जाला तेन्ना शेतकामत्यांक फावो तितलो पावस दी आनी आमची शेतां भाटां बरे भाशेन जावपाक सगल्या शेतकामत्यां पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. संवसाराचो उजवाड आनी प्रितुमीचें मीठ जावपाक भाव भयणीनो आमकां आपयल्या आनी सांतांतोन ह्या आपोवण्यांक खरेपणी खालती जालो आनी ह्या आपोवण्यांक ताणें जबाबूय दिलो. संवसाराचो उजवाड आनी प्रितुमीचो मीठ जालो. आमकांय हें आपोवणें दिल्लें आसा, पूण जायते फावटी आमच्या असोक्तायेक लागून, जायते फावटी ह्या संवसाराच्या बुलोवण्यांक लागून व जायते फावटी आमच्या कुडीच्या वंडावण्यांक लागून आमी खाला पडटा. संवसाराचें मीठ आनी प्रितुमीचें मीठ, संवसाराचो उजवाड आनी प्रितुमीचें मीठ जावचें फाटीं उरता. हे मिसाचे सुरवातेक देवाच्या काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, तुवें पादोवाच्या बाग्योंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. बागेंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो,
विस्वाशी देवाच्यान सांगता, आमचें उतर तुमकां बरोबर ओय आनी ना अशें जावंक ना. कित्याक आमी म्हणगे हांवें सिल्वानान आनी तिमोथान देवाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक तुमकां परगटला. तो बरोबर ओय आनी ना जावंक ना, तो सदांच ओय. कित्याक देवान केल्यात तितल्योय बासावण्यो ताचे सवे ओय जाल्यात आनी त्या पासत ताचे वरवीं देवाचे मोहिमेक आमी आमेन म्हणटा. तुमच्या सांगाता क्रिस्ता सवे देव आमकां गोठाय दिता आनी ताणेंच आमकां मागल्यांत आनी ताणेंच आमचेर मोर मारल्या आनी एक इसारो कसो ताणें आमच्या काळजांनी आत्मो घाला. देवाचें उतर. आमचो जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा. खरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे, देखून हांव ते मानून घेतां. उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी मेळटा. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा. तुज्या आज्ञांक आशोवन आशोवन खरशेता म्हजें अड्डें, तोंड जाता उक्तें. तुज्या नांवाचो मोग कोत्तल्यांक तूं कोत्ताय तशें म्हजेर नदर घाल, म्हजी काकलूत कोर. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा. तुजे बासावणे परमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. वायटाक म्हजेर जोयत व्हरूंक दिवं नाका. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा. उद्गाराक उबी रावया. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. तुमचो उजवाड मनशा मुखार पोरजोळून दी. तुमच्यो बऱ्यो कन्यो पळयोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळी वाकाणूक पावूं. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी प्रितुमेचें मीठ, पूण मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायत. तें भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मस्तूंक जायत आनी कित्याकूच तें उपकारोना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोन उरोना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसत्या सगल्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार परजडचो. समूर्त उप्रवाद्यांची शिकोवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव त्यो काडून उडोवंक न्हय, पूण शांती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपर्यंत घडोवंक जाय तितलेंय घडल्या शिवाय
समृद्धीवेलें एक अक्षर वो एक तिकळी लेगून ना जावची ना. म्हणटोच जोर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत ताका सर्गीच्या राजान सगळ्यां भितर ल्हान म्हण लेखतले. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत ताका सर्गीच्या राजान व्हड म्हूण मानतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे प्रिच्या भाव भयणीनो, सांत आंतोनीची परब आयज आमी मनयता. आनी जें कितें आमी आयच्या देवाच्या उतरान आयकलां आनी जें आमी नियाळटा तें सांत आंतोनीच्या जिवितान खरें जालां हें आमी पळयता. जायते पावटी घडी आमी ताच्या जिविताचेर नियाळ केला आनी ह्योय वस्तू घडी आमी परतून परतून म्हणल्यात. जाल्यार हे आमी नियाळटा आसतना आनी ताचो उगडास आमी करता आसतना एक बरवासो आमकां की आमच्या जिवितांतल्यान अशें घडों येता. खरेपणी आमी संवसाराचो उजवाड आनी प्रितमेचें मीठ आमच्यान जावपाक जाता. जाल्यार सांत आंतोन कशे भाशेन उजवाड जालो आनी मीठ जालें. सांत आंतोन पवित्र पुस्तकाची खोल शिकवण घेतलेलो मनीस आनी पवित्र पुस्तकाची खोल शिकवण जी ताणें घेतलेली आनी एक याज्ञीक कसो तो शिकयतालो, तातूंतल्यान जायत्या जाणांच्या जिविताचेर उजवाड घातलो. कोणाचें जिवीत काळोखान पडलेलें, पातकान पडलेलें, कोणाचें जिवीत सांडलेलें, वो आनी कोणाक भितर काळजान घडये दूख जालोली, चिड्डलोलीं कश्टवलोलीं काळजां आसलीं, तांकां सगल्यांक देवाच्या उतरान ताणें पयलो हो उजवाड दिलो. आनी देखून तो हुशार प्रसंगदार, एक बरो प्रिचर, उलोवपी, शिकोवपी, बरें सेरमांव सांगपी. आनी ताचे सेरमांव आयकूंक खंय खंय तावन लोक येतालो, जायतो लोक. आनी ताच्या उतरान जी देवाची जाणवाय, भोव करून पवित्र पुस्तकाची जाणवाय जी लोकांक मेळटाली, ताचे वरवीं तांच्या मनाचेर उजवाड. हो उजवाड दुसऱ्यांक दाखोवपाक खेरीत भाशेन ताचें खुद जिवीत सांत आंतोन ज्या गोराब्यांतलो भायर सरलेलो, म्हणजे व्हड गोराब्यांतलो भायर सरलेलो आनी ही गरीबसाण विचून काडलेली, सदांच खालती रावपाक विचून काडलेलें, सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे आपल्या वडिलांक खालती रावूंक आनी तांचें मानूंक हें विचून काडलेलें, तें ताणें पाळलें. आनी तें आपल्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान एक याज्ञीक कसो जियेता आसतना हो उजवाड ताणें दुसऱ्यांचेर घातलो. भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमी उजवाड जातले जाल्यार आमकां सगल्यांक हें आपोवणें आसा. दर एकल्यान जाणें बावतिजम घेतलेलो आसा तांकां सगल्यांक हें आपोवणें. सुरवात करूंक जाता आमच्यान आमच्या वडिलां कडेन. आमकां जे वडील म्हूण आमकां देवान दिल्ले आसात, जावं आमचो पाप साहेब, आमचे बिस्प साहेब, आमचे याज्ञीक, आमची धर्मीक जिवीत विचून काडलेलीं भाव भयणां, ही सगळीं खेरीत भाशेन भोव करून पवित्र पुस्तकाची शिकवण जायती घेतात. तर जी शिकवण ताणें घेतल्या पवित्र पुस्तकाची शिकवण, तशेंच कातोलीक पवित्र सभेची दोतोन जी आसा ताचे विशीं जी खोल शिकवण ताणें घेतलेली आसा, ताचे वरवीं दुसऱ्यांक उजवाड जावं. उजवाड पयलो एक बरी देख जावन आनी उजवाड दुसऱ्यांक शिकोवन. जशें हाच्या प्रार्थनान, जमात प्रार्थनान आमी म्हणलां, शिकवणेन जें कितें तो आपण शिकला तें शिकोवन दुसऱ्यांक तो उजवाड जालो, ते भाशेन आमी उजवाड जावपाक आमकां दी. भाव भयणीनो, सांत आंतोन दुसऱ्यांच्या जिवितान ही रूच आनी स्वाद हाडपी. कित्याक भोव करून जे कोण मिलाग्री सोदतात तांच्या जिवितांतली रूचूच गेल्ली आसा. संवसारान जिवंक नाका, जायना, आमच्यान ह्या संवसाराचेर आड वचूंक जायना. जें कितें आमकां वायट मेळ्ळेलें आसा, जावं कुडीचें, जावं मनाचें, जावं काळजाचें, ज्या वायटान आमी कश्टवता तातूंत रावपाक नाका. कित्याक तातूंत जिविताचो स्वादूच गेल्लो आसा. देवान आमकां ह्या संवसारांत एक मिसांव दिवन धाडलां
आनी ह्या मिसांवांतलें व्हडांतलें व्हड मिसांव म्हणल्यार संवसारांत खुशाल रावपाचें, बी हॅपी. जाल्यार खुशाल रावपाचें आनी दुसऱ्यांक खुशालकाय दिवपाचें हें मिसांव जरी तर आमी पाळटले जाल्यार जेजून आमकां आज्ञा दिल्ल्यो आसात. आख्ख्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात आनी सगल्यांक म्हजेशी ओडून हाडात. जेन्ना तुमी म्हाका उंच उबारून दवरतल्यात तेन्ना सगल्या संवसाराक हांव म्हजेशी ओडून हाडटलों, हें जेजून सांगलेलें आसा. म्हणटच आमी मिसांव आसलेलीं मनशां, सगलीं आमी मिस्योनार. आनी हे मिसांव आमचे पयलीं आमी खुशाल जावपाक आनी आमी खुशाल आसा तीच खुशालकाय दुसऱ्यांक मेळची पासत हो जेजू आनी जेजूची शिकवण आनी हें जेजूचें राज आमी दुसऱ्यांक वांटून दिवपाक. तर हें करूंक भाग्यवंत आंतोनीनूय आपल्या जिवितान दुसऱ्यांच्या जिवितान तो मीठ जालो. भोव करून हे भाशेन कोण कश्टांक सांपडलेले आसात, जिविताची उमेद गेल्ली आसा, रडटात, पिडेन पडल्यात, सांडल्यात, असल्यांच्या जिवितान ह्यो मिलाग्री करपाचें देणें जें देवान ताका दिल्लें तेंच देणें घेवन तो दुसऱ्यांच्या जिवितान स्वाद हाडपी जालो, दुसऱ्यांच्या जिवितान मीठ जालो. आमकांय भाव भयणीनो जण एकल्याक आमी कोणूय जावं, आमी ल्हान जावं आमी व्हड जावं, आमी शिकलोलीं जावं वो आमी शिकना आसलोलीं जावं, आमी भुरगीं जावं जाणटीं जावं, आमकां सगल्यांक हें देणें दिल्लें आसा. वेगवेगळे तरेची आमची देणी आसात, तांची आमी वोड काडपाक गरज ना. पूण जण एकल्याक आमकां ही देणी जी दिल्लीं आसात तीच आमकां पुरो दुसऱ्यांच्या जिवितान स्वाद हाडूंक. ही देणी जी आमकां दिल्लीं आसात ती देणी घेवन पयले सुवातेर आमी खुशाल जावपाक गरज. जरी तर आमी खुशाल जायना आमकां दिल्लीं आसा ती देणी घेवन जाल्यार दुसऱ्यांच्या जिवितान खुशालकाय हाडपाचें सोडूच. ह्या पासत पयले सुवातेर जी देणी तुका तुज्या जिवितान मेळ्ळेलीं आसात त्या देण्या वरवीं खुशाल जाव. जी देणी तुका देवान दिल्लीं आसात ती आनिकूय वाडय आनी ही देणी घेवन दुसऱ्यांच्या आदाराक पाव. भोव करून जांच्या जिवितान उणेपण आसा, जांच्या जिवितान दूख आसा, पिडा आसा, जी एकसुरी पडलेलीं आसात, मिलाग्री करचें देणें दुबाविरीत देवान आमकां दिल्लें आसा. आनी ह्या पासत जेजून आमकां सांगलेलें आसा, तुमी जरी तर भावार्थान मागशात जाल्यार तुमकां कितेंय मेळटलें. कितेंय म्हणल्यार कितेंय, भावार्थ मात आसूंक जाय. ह्या पासत ह्या आमच्या भावार्था वरवीं आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान मीठ जावपाक जाता. सांतांतून जालो. तर भाव भयणीनो, हे भाशेन आमचें मिसांव आमी फुडें व्हरतले जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, देव एक पावटी वय आनी दुसरे पावटी ना अशें ना, तो फकत वय. ना म्हणलेलें ना म्हणजे ही सगळी पॉजिटिविटी आसा ती आसा, नॅगेटिविटी ना. तर देवा सवेन जरी तर सगळी पॉजिटिविटी आसा, नॅगेटिविटी ना, जाल्यार आमचेंय मिसांव हेंच. आमच्या जिवितांतली जी नॅगेटिविटी आसा, जावं आमचेच सवें आमचेच विशीं वो दुसऱ्या सवें दुसऱ्या विशीं, आमचे भोंवतणी जी कोण आसात वा आमचे बराबर जी कोण वावुरतात वा आमचे वयर जी कोण वावुरतात वा आमच्या खाला जी कोण वावुरतात तांचे सगल्यांचे विशीं आनी जें कितें आमच्या भोंवतणी देवान आमकां इतली देणी फावो केल्ली आसात तातूंत आमी पॉजिटीव रावपाक, बी पॉजिटीव, नॅगेटीव न्हय. तर देव जरी तर सगळ्या वेळार वय जाल्यार ही पॉजिटिविटी घेवन आमच्यान आमचें मिसांव ह्या संवसारांत जिवंक जाता. पूण जरी तर ही देव दिता ती पॉजिटिविटी आमी कुशीन दवरून ह्या संवसारांत जी आमकां नॅगेटिविटी दिल्ली आसा ती घेवन मुखार सरलीं आनी आमचें मन तातूंतच दवरलें जाल्यार आमचें मिसांव आमी पाडूंक पावना. तर हें मिसांव पाडूंक केरीत भाशेन आमकां उलो मारलेलो आसा, एकचारान आमी तें करूंक. सगलीं आमी बावतिजम घेतलेलीं मनशां. आमचो एकचार पयले सुवातेर सांबाळून आयज काल आमकां हें दिश्टी पडटा की आमचे कातोलीक पवित्र सभेन हो एकचार उणो जायत वेता. आनी कित्याक आमी जण एकलो आपल्या वाद्याचे जाल्या, आमचे वडील आपल्या वाद्याचे जाल्यात, आमचे लोक आपल्या वाद्याचे जाल्यात आनी एक एकलो आपल्या वाद्याचो जावन हो एकवट हो एकचार जो सांबाळपाक जाय तो सांबाळनात. झगडीं केस्तांवां आमचीं वाडलेलीं आसात. एकामेकाक भुगसूंक आमच्यान जायना, एकामेकाक समजूंक आनी समजावंक आमच्यान जायना, आमच्यो चुकी ओळखून घेवंक आमच्यान जायना. आनी असल्या संदर्भान हो एकचार एके भाशेन तुटलेलो आसा.
पूण संवसाराक आयज पासून गरज आसा आमच्या वावराची, ह्या क्रिस्ती मिसावांची, बेस्ते मिसांव न्हू पूण क्रिस्ती मिसावांची गरज ह्या संवसाराक आयज आसा. ह्या सगळ्या वायटांतली, कश्टांतली, त्रासांतली भायर सरूंक ह्या पासत सहभागिलीपण आमचें गरजेचें. बाराबर वावरप, न्हयच फकत बाराबर येवप पूण बाराबर वावरप, एक कितेंय विचून काडप, जावं कितें बरें आसा ताका सांगात दिवप, सहभागिलीपणान जावंक जाय. जें कितें वायट आसा, चुकीचें आसा ताचेर निशेध मारप आनी तें काडून उडोवप, सहभागिलीपणान जावंक जाय. आनी तेन्नाच आमच्यान आमचें मिसांव जिवंक येता. तर सांतांतून हेंच करूंक आपल्या सांगात्यां बराबर एकचारान जियेलो, एकचारान वावुरलो, सहभागिलीपणान वावुरलो, आपल्या वडिलांक खालती रावलो आनी आपली पोरजेक आदाराचो जालो. तर तेच भाशेन पयले सुवातेर आमचे वडील आनी आमची पोरजां, आमी सगळीं क्रिस्ती भाव भयणां सांत आंतोनी कडल्यान शिकून जेजूच्या काळजा सारकें आमचें काळीज करून आमी आमचें मिसांव जिवंक, एकचार सांबाळूंक, सहभागिलीपणान वावरूंक आनी आमचें मिसांव आमकां जाय तशें न्हू पूण जेजूक जाय तशें फुडें व्हरूंक आमकां ह्या संवसाराचो उजवाड आनी प्रितुमेचें मीठ कर म्हूण मागुया. घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38. मुझे हाथ मुझे पाए सदा तोरा दागोशे तुझो तुझ्या उदारपणान प्रितुमेन दिलान मनशाची वावरान सर्वेस्परा श्रेष्ठ तुझ्या उदारपणान दाखलीन दिलान मनशाची वावरान म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर पदवीदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक वा योद्न समर्पून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यां खाल तुज्या मोगान जिवन सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांतांतून तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दनपारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभार्थाचो गोड पोरगोटुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा पोरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुता, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी भाग्योन आंतोन आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मिलाग्र मिरेकल तुका तुज्या जिवितान जाय जाल्यार एक आसा सोंपो उपाय. तूंच पयलीं मिलाग्र जाव. दुसऱ्यांच्या जिवितान बी अ मिरेकल. तुज्याच जिविताक बी अ मिरेकल. आनी तेन्ना तुज्या जिवितान जायत्यो असल्यो मिलाग्री मेळटल्यो. ह्योच मिलाग्री देव आमच्या जिवितान करता हो विस्वास धरून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळची गायन घेवया D26 पेज नंबर 61 D26 आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां तू भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया
सर्गींच्या बापा, बागयोंत आंतोनीन तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोसाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलेल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या बाबा भयणीची मोगान चाकरी करूं आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख बगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आयज सांजे 5:30 वाजता तेर्स आनीक परबेचे मीस दोनूय कडेन पेंटा कॉपेलान तशेंच तामसोड्यार कॉपेलान जातलें. फाल्यां बुधवार सांजेर 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया U25 पेज नंबर 243 U25.